नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या खबराचित्रांक तुमकां येवकार. पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत अल्पवयीन चलयांचेर अत्याचार वाडले. 24 वरांत 3 घडणुको. गुड्डेमाळ सावड्ड्या ल्हान चलयेचेर बलात्कार. मडगांवां वावराडेचेर अत्याचार. कळंगुटे 58 वर्सांच्या जाणटेल्यान केलो अल्पवयीनाचो विनयभंग. एल निनो तयार जावन मोसमी पावसाची वाट लागपाची शक्यताय. अर्थवेवस्थेन जर्जर जाल्ले देशाक दुष्काळाचो भंय. ऑगस्ट सप्टेंबरांत एल निनो जातलो असो अदमास. महाराष्ट्र सरकाराच्या मुंबईच्या मंत्रालयाक लागलो उजो. म्हत्वाच्या फायलींचो जळून गोबोर. कर्मचारी म्हणटात शॉर्ट सर्किटाक लागून उजो. भाजपा म्हणटा आदर्श स्कॅमाच्या चौकशीची वाट लावंक कारस्तां. नागरी पुरवण सोसायटी फायद्यांत चलतले जाल्यार सोसायटीवाल्यांनी कमिशनाचो हुस्को सोडून सामान विकपाचेर दिवचो भर. न्यायाधीश वादवाचो सल्लो. सोसायटीवाल्यां खातीर मामलेदार कचेरेंत रजिस्टर. सरकारी नोकऱ्यां खातीर कोंकणीत तोंडी मुलाखती घेवच्यो. दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिनान केली मागणी. पर्रीकार सरकाराचे 100 दिसांत गुन्यांवाची हाफ सेंच्युरी. सार्दिनाचो थमणो. आनी खेळा मळार तोलानी ओपन समर ब्रिज नॅशनल सर्तींत धनपूरच्या पंगडान भांगरा जाल्यार भुवनेश्वराच्या ONRC पंगडान मेळयलो रुप्या चषक. जोडीये सर्तींत कोलकाताचे बर्धन एंड सरकार जैतिवंत. आता खबरो विस्तारान. गोंयांत अल्पवयीन चलयांवेले अत्याचार वाडपाक लागल्यात. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत वेगवेगळे कडेन असल्यो 3 केशी नोंद जाल्यात. गुड्डेमाळ सावड्डे शाहनूर शेख हाणें एका अल्पवयीन चलयेचेर बलात्कार केलो म्हूण ताका अटक केल्या. एके बायलेन कामावेले अल्पवयीन चलयेचेर अत्याचार केलो म्हूण मडगांवच्या पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. जाल्यार आनीक एके अल्पवयीन चलयेचो विनयभंग केलो म्हूण कळंगुटच्या पुलिसांनी कोल्हापूरच्या 58 वर्सांच्या गुलाब पठाणाक अटक केल्या. पळयात गोंयकारांक लजेक घालपी हो घडणुको. गोंयकारांनी लजेन मान सकयल घालपा सारक्यो घडणुको गोंयांत घडूंक लागल्यात. गुड्डेमाळ सावड्ड्यां शाहनूर शेखान एका सान चलयेचेर बलात्कार केलो. कुडचडे पुलिसांनी शेखाक अटक केल्या. ताचे आड बलात्काराचो गुन्यांव नोंद केला. अल्पवयीन चलयेक घरकामाक लावन तिका मारपेट केल्ल्याचो गुन्यांव मडगांव पुलिसांनी नोंद केला. झारखंडांतली एक सान चली नावेले एका घरांत कामाक आशिल्ली. तिका मारपेट जाल्ल्याची कागाळ आसा. बायलांचो एकवटान ही कागाळ केल्या. It is unfortunate that children from across the border are trafficked into Goa as domestic workers. One, they're minors. The other thing is that payments are never given to them. To add to all this, they are tortured, they are beaten, they are battered, they are not even given proper food or proper time to sleep. This is our second case in this month itself, where a person working for another person has been brought here and the child is just between 10 and 12. I feel that the government, our government as well as their government have to do something about the trafficking across the border. मडगांव पोलिसांनी तेरेजा डिसोजा ह्या बायले आड भुरग्यांचेर अत्याचार करप आनी सान चलयेक कामार दवरल्याचो गुन्यांव नोंद केला. तेरेजा अजून पुलिसेक मेळोंक ना. कळंगूट वाठारांत एका सान चलयेचो विनयभंग केल्ल्याच्या आरोपावेल्यान कळंगूट पुलिसांनी कोल्हापूरच्या गुलाब पठाण या 58 वर्सांच्या दादल्याक अटक केल्या. केस pertaining to child molestation. One, Gulab Patan, age 58 years, has been arrested by Kalawur police station for outraging modesty of a minor 4 years old girl in this PS jurisdiction. Further investigation is in progress. प्रुडंट मीडिया खातीर मडगांवच्यान सावियो डायस, कुडचडेच्यान आमचो खबराकार मयूर नायक आनी कळंगुटेच्यान आमचो खबराकार श्यामसुंदर फट्टे. एल निनो हो वातावरणाचो प्रकार तयार जावन मान्सूनाचेर ताचो भयंकर परिणाम जातलो असो अदमास जगभरच्यो वेधशाळा उक्तावंक लागल्यात. ऑस्ट्रेलियन वेधशाळेचे सर्वे प्रमाण ऑगस्ट सप्टेंबरांत एल निनो तयार जावन पावसाची वाट लागपाक शकता. सध्या पावसाचे दीस आसून पसून अदीं मदीं पडपी दडकांक लागून तो
चड वाडला. अशें जाल्यार अर्थवेवस्था जर्जर जाल्ल्या देशांत दुश्काळ पडटलो. प्रशांत महासागरा म्हऱ्यांतल्या इक्वेटरा कडेन जेन्ना उदक तापपाक लागता तेन्ना एल निनो हो वातावरणाचो प्रकार तयार जाता. सध्या हीच गजाल जातली अशी भिरांत सगळे उक्तावपाक लागल्यात. सध्या पावसाची परिस्थिती पळयल्यार ती चिंता करपा सारकी आसा. अजून पावसान जाय तसो नेट धरिल्लो ना. हे फाटभुंयेर एल निनोची शक्यताय वाडल्या. ऑस्ट्रेलियन वेधशाळा म्हणटा सध्या उदक तापता तें फुडले कांय म्हयने अशेंच उरतले. ऑगस्टा मेरेन प्रशांत महासागरांतल्या उदकाची गरमी एल निनोची पातळी हुंपतली. एल निनो ऑगस्टांत तयार जाल्यार मोसमी पावसांचो उत्तराधर्य वायट वयतलो. सध्या तरी देशभर पावस सरासरी परस 25% कमी पडला. 61% देशांत पावस सामको कमी पडला. 2009 एल निनो तयार जाल्ले तेन्ना फाटले 40 वर्सांतलो सगळ्यात वायट मोसमी पावस देशांत पडिल्लो. 2002 सालांत एल निनो जाल्लो तेन्ना देशांत दुश्काळ पडिल्लो. मात प्रत्येक खेपे एल निनो जाता तेन्ना पावसाची दशा जाताच अशें ना. 1997 सालांत अशें वातावरण जाल्लें तेन्ना पावसाचेर ताचो कांयच परिणाम जाल्लो नाशिल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. महाराष्ट्र सरकाराच्या मुंबईच्या मंत्रालयाक बिरेस्तारा दनपारा उजो लागलो. राष्ट्रवादीचो नगरविकास मंत्री बबनराव पाचपुतेच्या कॅबिनात दनपारा सुमाराक 3 उजो लागलो. 4थ्या मजल्यावेल्यान तो उजो 6व्या मजल्यार मुख्यमंत्र्याच्या कॅबिना मेरेन पातळ्ळो. म्हत्वाच्या फायलींचो लासून गोबोर जाला. उजो शॉर्ट सर्किटाक लागून लागलो अशें सांगतात. पूण भाजपा म्हणटा आदर्श स्कॅमाचे चवकशेची वाट लावपा खातीर कोणे तरी मुद्दम उजो आयला आसूं येता. ब्रेस्तारा दनपारां मुंबयच्या महाराष्ट्र मंत्रालयाक उजो लागलो. दनपारां सुमार 3 वरांचेर लागिल्लो हो उजो नेमको कसो लागलो हें उसरां मेरेन स्पश्ट जावंक नासलें. एअर कंडिशनर शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागलो आसूंये असो अदमास आसा. मंत्रालयांत अडकून पडिल्ल्या लोकांक वाटोवपा खातीर नौदलाची मजत घेवची पडली. मंत्रालयाचे 4थे माळयेर पयलीं उजो लागलो. मुंबयच्या आदर्श बिल्डिंगे विशींच्यो सगल्यो फायली ह्याच माळयेर आसल्यो. उजो कसो लागलो हें जो मेरेन सिद्ध जायना तो मेरेन कांयच सांगप शक्य ना. मुख्यमंत्री कार्यालयाचो बरोच वांटो लासून काबार जाला. आदर्श बिल्डिंगेची कागदां ना करपा खातीर मुद्दाम उजो लायला असो आरोप विरोधी पक्षान केला. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. आतां घेवया एक वेवसायीक विसव.